मोग सेवेच्या स्पिरिटान बरोवन आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांदवपणाच्या स्वादिके पोटान सोमल्या वचूंक तुका निमरदान जेजू तुझे जेवार सर्गीचे पवित्रकार दैविक तुझे पोषण दानोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे धीर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या न्हू एका कळसाची आणि एका मोडाची जावं सोमयाक अर्घा दिव ह्या अल्तरी बोवारी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती कलतेपणान जेजूक साक्ष दिवन आमच्या जिणेचो शेवट सोडूंक आपयता. आज पवित्र सभा जागतीक मिसांव आयतार संभ्रमतना कलतेपणान आमच्या उतरान देखीन आनी जिणये साक्षी मुखांतरे जेजूचे खरे मिशनरी जावया. आमी पवित्र स्नानान घेतिल्ल्या मिसावाची जबाबदारी जाणा जावन उर्बेन सोमयेच्या मिसावा पासून वावरूंक ह्या मिसा वेळार सोमयातान कृपा जोडून घेवया. पवित्रतेन पावते पुरी मनो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सदां उपकार करी सगळ्या जेजुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां स्नाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया
प्रोफेसर पदवीधरांनी ससनाच्या देवांचो भवार्थ बरोबर आणि मोक्षरय तुवें बसायलाय तें सोडूंक आमकां पावस आमच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावर विनंती करा देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी रासवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिरकाच्या पुस्तकांतले वासा. सरीसपोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशांचे मागणें तो आयकता. अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवेच्या विळपाची बेपारवा करिना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता. तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता. ते आपल्या शेवटांक पावसर विशेव घेवचे ना. मोहनतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशांक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वोगे रावचे ना आनी सरीसपोर गळायक करचो ना. देवाचें उतार. देवाची ओडकार. कष्टात येयल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वीस पोरा ताका जाप दिली. कष्टात येयल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सर्वीस पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वांकाण स्तुती कळनासता म्हज्या वांटाचेर आसतली. सर्वीस परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कष्टात येयल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सर्वेस पर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारान तांचो उगडास आळवून सोडता. नितीवंताच्यो बोबे सर्वीस पर कान दिता आनी तांकां सर्वाय कश्टान वरांतली निवारता. कष्टात येयल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. कती दुखीन बरवतल्यांक सुमी लागीं सासा. बरवसो काडलेल्यांक हात दिवन तो वकलता. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वीस पोर राखता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. कष्टात येयल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. कष्टात येयल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. संपावलून तिमोथी घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोवमुगाच्या पुता, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावलां. हांव वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो बोवार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलो आसा. ओ मुकूट नितीच्या मनसुबेदार म्हणयेत तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितालो. म्हाका मात्र न्ही, ताज्या येण्याक अत्रे गुणासल्ल्या सोमेस्तांकी तो दितालो. म्हाका पयले पटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हज्या पक्षेक रावल्लो ना. सक्तांनी म्हाका सांडून घाल्लो.
हाजे खातीर देव तांकां गुन्हे अवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावल्लो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घसांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनिकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या रजान शाबीत व्हरून म्हाका पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. क्रिस्तातय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी कोबार परगडचे मणियारपण आमचे ताबेन सोण दिला. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपूण नितीवान वंचितून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेजून येवपार सांगली. एक फावटी दोग जण मागणी करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिसेव आनी एकलो सुंकागार. फरिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणी करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायकार, पदवारी न्ही. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां. सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दीस सयत सर्गांक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणलो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो सावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो, आनी आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मगळ भावन भयणो, सकाळीं जावन आमी आज नियाळ करना सावन प्रत्येक जावन मागण्या विशयान. आदल्या आयतारा आमी नियाळ केल्लो आसा. जेजून मागण्या विशयान सांगिल्लें, आमचे थंय तिरासान आसूंक जाय, पुरासान आसूंक नजो. मागण्या करून आमकां पुरो जावं नजो. कितले मागल्यार देव आमकां दिना. त्या पासून जेजून आमकां सांगलें, आमी तिरासान सांबाळी जाय आनी पुरासान आमचे थंय आसूंक नजो. सांगातच आज आमी जागतीक मिसांव आयतार संभ्रमता. त्या पासून पापा फ्रांसीस सगळी गजमातांस उलो आमकां दिता. आमी सर्वांनी क्रिस्ताचे साक्षी जायचे. जेजूक आमी साक्षी जाय आनी जेजूची बरी खबर हेरांक परगट करूंक जाय म्हूण. आयचें देवाचें उतारी. आमी मागणें करता आसतना कसलो मनोभाव आमचे थंय आसा जाय म्हूण आमकां शिकोवन दिता.
आयले बार मती पेस्ताक म्हणून हांव कुवेताक गेल्लो थंयसर मती पेस्ताचे संभ्रम चलोवन व्हरूंक नव्यान चलोवन व्हरूंक आनी त्या वेळार थोडीं जाणां म्हाका मेळोवंक आयिल्लीं तांच्या पैकी जावन आसा एक काजारी जोडें काजार जावन 5 वर्सां जाल्लीं भुरग्यांचें दाणें तांकां नातलें त्या बसोत ती मागणी करूंक आनी सांगातास कावन्सिलींग करूंक ती म्हजे चर्ची आयली तांकां हांव थोडो वेळ आयकलो तांचेर मागणी केलें आनी थोडी सलाह सुचना कशी तांणी कुडीची सत्राय घेवंक जाय मोतींत देव आमच्या संगाता आसा म्हणलो मनोभाव कसो तांणी दवरूंक जाय मोतींत कशें बरीं चिन्नां घालूंक जाय आनी काळजांत काळीज कशें नितळ दवरूंक जाय कसलेंच गिल्ट फिलींग या हर्ट फिलींग दूख या कसलेंच बेजाराय काळजांत दवरूंक नजो आनी सांगाता सात्मीक तरान सदांय मागणे रजार आनी वेळ मेळटा आसतना सदांच हप्ते फावटी मिसाक वचचें वेळ मेळ्ळ्यार थोडे सर्मांव आयकुचें आनी देवाचें उतरां मुखांत चड बळादीक जावचें आनी निमाणें बरो संबंद कुटुंबांत बरो संबंद काम करच्या जाग्यार तसोच बरो संबंद बरें करचें आमच्या तांकी प्रमाणे रांक आमी बरें केल्ल्या वेळार देवाची कृपा आमचेर वळोवन येता आनी आमी कितें मागता तें आमकां फावो जाता म्हूण ह्या काजारी जोड्याक हांवें सांगलें आनी इल्लें कावन्सिलींग केलें आनी उपरांत पाटी 1 म्हयन्या उपरांत हांव पाटी गांवांत येताना परतून ती मेळोवंक आयली आनी तांणी सांगलें फादर आमकां व्हरतो संतोश भक्ता तुमी सांगल्या प्रमाणे हांवें केलें आनी आतां आमकां बरी खबर आसा पळय मोगाच्या भावरून भयणो आयचें पयलें वचप आमकां सांगता जो मनीस ह्या ती मनशां कोण कलत्यापणान देवा सत्सीन येतात देव तांकां पावता देव जावन आसा नितीवंत पातक्यांक विधव्यांक कश्टांत आसल्ल्यांक दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक देव सदांच आयकता आनी तो पावता म्हणलो संदेश आयचें पयलें वचप आमकां दिता आनी त्या बसोत जेजू आज आमकां सांगता आमी मागणें करता आसतना आमचे थंय कसलो मनोभाव आसूंक जाय देवाक मानवची मनशां आमी जावंक जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता दोग मनीस गेले देवाळाक मागणें करूंक एक परिसेव आपणाचीच बडाय उलोवंक लागलो सेल्फ रायटियस हांव हेरां बरी न्हय तो म्हणूंक लागलो आपणा विशयांत तो उलोवंक लागलो अहंकारान तो उलयलो आनी हेरांक ताणें तुलान केलें कंपॅरिजन हांव तांचे बरें न्हय हांव हप्त्यान 2 फावटी उपास करता 10th 1 वांटो हांव सदांच देवाक दिता मागणें सुखान आसतना हांव करता आनी ताच्या विशयांत तो उलयता जेजू म्हणटा हें देवाक पसंद जालें ना मानवलें ना पूण आनी एकलो पब्लिकान पातकी समाजेन ताका स्थान मानना जो देव चिंतलें ताका सल्वासांवच ना म्हूण पूण तो देवाच्या कृपेन बरोवन म्हणटा देवा म्हजी पातक्याची काकूळट कर हांव पातकी हांव तुजे मुखार रावूंक फावो न्हय म्हणून देवा सत्सीं प्रत्येक जाणान तो आपणाचें निर्भागपण आपणाचें कलतेपण तो वळखता आनी तो देवाक सर मानवालो
वैमगाच्या भावन भयणो आमी सबारपटी मागणे करता घरांनी मागण्याक वेता विविध जागांनी आज हांगासर रेतरी मंदिराक आयिल्ल्या बरें देवाचे उतार आमकां सांगता केदळ आमी कलते जाता देव आमकां वर्तो करता आनी मागणे कसो उद्देश कसलो जावन आसा गी म्हणजे आमकां सांगता मागणे करचो उद्देश जावन आसा देवा सरसे आमी लागीं येवचें जेजू बरी आमी जावचें केदळ आमी चड आनी चड जेजू बरी जाता गी रांक आमी सकल घालिना रांचें कंपॅरिजन करिना हेरा विशयांत वायट उलयना केदळ आमी जेजू बरी जाता गी जेजू बरीच करता प्रत्येक जावं हेरांच्या गरजांत पावता हेरांक बरें करता हेरांच्या कश्टांत पावता आनी हेरांची सेवा आमी करूंक सदांच तयार जाता तर मगाच्या भावन भयणो मागण्याचो उद्देश जावन आसा जेजू बरी जावचें जेजू बरी करचें हेंच मिसांव म्हाका आनी तुमकां दिलां म्हूण इगच मता मिसांवाचें आयतार आमी संभ्रमता आसतना आमकां उडोस काडटा कसलें मिसांव जावन आसा जेजू म्हणटा वचा आनी सगळ्या संवसारार म्हजी शुभार्ता परगट करा आनी म्हजे साक्षी तुमी जाया कशें आमी जेजूचे साक्षी आमी जावचें पयल्यान पयलें मागणें करून एकामेका खातीर आमी मागून सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जेजस ती जावन आसा मिशनरीची पात्रोन ती आपल्या गोंयांतान भायर गेल्ली ना पूण ती सदांच काल हर एका मिशनरी खातीर ती मागताली मिसांव खातीर ती मागताली त्या पासून मागणें करून आमी मिसांवाक सपोर्ट करूंक साध्य आसा एक बरी जिणी जिवोंक देवाक मानवची जिणी आमी जिवन एक साक्ष जाता आसतना आमी जेजूचेंच मिसांव परगडटा हेरांच्या गरजेक आमी पावता हेरांची सेवा आमी करता आमी जेजूच्या मिसांव कामांत भागीदार जाता आनी माने प्रत्येक जावन आमच्या तांकी प्रमाणे आर्थीक कुमोग कर ह्या मिसांवाच्या आयतारा आमच्या फिरगसांनी विविध कार्यक्रमां मांडून हाडल्यांत प्रत्येक जावन देवाचें उतर कोणशाच्या संवसाराच्या कोणशाक पावोवंक आर्थीक तेची गरज आसा आर्थीक तरांनी आमी कुमोग करून मिसांवांत आमी भागीदार जावंक जावन आसा ह्याच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें प्रत्येक जावन चड आनी श्रेश्ठ मिशनरी जावन आसा बगेवन पावलो तो सांगता म्हजें झुजू हांव झुजलां आनी आतां देवाच्या त्या मुकुटाक हांव राखून आसा म्हजी धांव हांव धांवलां पूण थोडे फावटी म्हाका कश्ट मेळ्ळे कोणीच म्हज्या सांगाता ना म्हूण म्हाका भोगलें पूण जेजू देव मात्र म्हज्या सांगाता आसलो देवान म्हाका केदेंच सोडून घालूं ना वैमगाच्या बारून भयण भगवंत पावलूच्या जिवितांत आमी एक नदर घाली जाल्यार ताका मेळिल्ले कश्ट कोणायकी मेळना सबार फुटीं तो बंदिवान जावन गेल्लो सबार फुटीं ताका हेरांचे मार कायजे पडले सबार फुटीं एक्सिडंट अवघडान तो संपडलो जाल्यार देवाचें उतर परगट करचें ताणें सोडूंक ना कित्याक देव म्हज्या सांगाता आसलो आसा पूण पातयेनी अखंड पातयेनी ताचे थंय आसली धर्मगाच्या भावन भयणो हे मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयता आसतना आमच्या मागण्यान कसलो मानवभाव आसूंक जाय जेजू आमकां सकयता आसतना प्रत्येक तरान आज आमी मागया आमी जेजू बरीच जेजूच्या काळजा मनान आमी बरोवन जेजूचो बरी कमार रांक परगट करूंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार तसोच स्वामी जेजू आमकां पाव करून म्हूण प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन.
दया करून उबी रावाच आमचो भावार्थ आमी सारचो सतमंता देवाक सर्वतरा बापा सर्व पृथ्वीच्या आस्तारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकला सुद्धा आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो ओंकार बरियेता जन्मलो पांच पिला ताका ताणे कर सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्वपुत्रा बापाच्या उजवाक बसला थंयच्यानी मेल्यांची मनशी करूंक येतो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक सभे भक्तांचो एकठार आत्म्याचे मोक्षाणे पुढीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मगाळ पावरून बहिणो कालतेपणाच्या सगुणांनी आमी बरोवंक देवाची शुभ वार्ता परगट करूंक जाय जाली कृपा आनी आदार आमी मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कालतेपणान तांची जबाबदारी सोलोवन व्हरूंक आनी तुज्या पुताच्या मिसावान निस्वार्थीपणी वावरूंक तांकां आदार दिवन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि सामाजिक मुखेल्यांनी जेजू ख्रिस्ताच्या आदर्श तत्वांनी चलोवंक आनी आपले कालतेपणी जिणेन लोकांचे उदगरते खातीर वावरूंक तुजे जणवयेन तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दुबळ्या धाकट्यांक अनार्थांक विधवी आणि समाजांत स्थानमान नासता कश्टांच्या आणि विविध पिढेसिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांक आणि प्रयवंतांक तूं तांची बुजवण जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या पंथांतावन पंथ्याक तुजी सुवार्ता परगट करूंक वावरच्या सर मिशनरींक तुज्या कृपेन बर तांच्या कुटुंबांचो त्याग तुका मानवो. सर्व मिशनऱ्यांक राख आनी सांबाळ आनी तांकां सर बेसांवांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताची सुवार्ता उर्बेन परगटूंक आमच्या कुटुंबांतल्या चलयांक आपय आनी आपणे लाभल्यांक ते जियोंक तिरासन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिसेच्या मेजाबावर हजर जालेल्या आमी मागण्या वरवीं तुका मानवंक प्रयत्न करतना तीस मागण्यांची जिणी आमच्या कुटुंबांत वाड्यान समाजांत जियोंक आनी हर एक मनशांक गौरव दिवंक आमकां पावकर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमच्या कसकी गजां बसोत ती गरीबावर मागया सरपिडेस्तां बसोत कोणी आमच्या लागीं मागूंक सांगलां काम नासतना बिजाक राखून सांग तसल्यांक कामां बिजा मेळच्या बसोत बरी सैरीक सतल्यांक बरी सैरीक मेळच्या बसोत आनी आज आमच्या मतींत विविध इरादे दवरून आयल्या ताच्या बसोत हे गरीबावर आतां मागया. मोगळा बापा आमचो रिस मागणी प्रार्थना तुज्या मुखार दवरली आमच्या काळजाचे अथरेक जें कितें उसारूंक ना तें तूं जाणाय. आम्हाला समेस्तांक तुजे कृपे देण्यानी बर सदां काळ तुका साक्षावन तुजो संदेश प्रसारूंक जायली कृपा आनी आदार लाभय. या आमी मागता जेबता जेजूचे नांवीं. आमेन. Dio ti penso mia tuka ye betone veda no kites moche mulle makas betoita tuka makas betoita tuka Civitaso Dio maka posta Wine toda canso Sasnik pivan kertai Kestavam raso fo Tuve moje Tukas beton diucap Maka tu veras
सोमिया तुका ये भेटवणे वेळा ना कितेंच मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका देव कितें सोमिया तुका ये भेटवणे वेळा ना कितेंच मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका म्हज्या बाबा आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवापाक म्हणटा आसलें सांगून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमे आमच्या नक्की पयसपेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ महिमेवान देवा आमच्या बाबा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजे दीस घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी स्नाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पदकांतली आपल्या पुनर्जवानपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर्ग तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागत आपलेच कुशेन कस मरान सुगव्याच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेसपरी जावन जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत समेस मनशा बसत थंय रावतलें हे म्हज्या उदासाक करात
Mawata sugud purgatoria. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novyane tolo. Bapa Jesusच्या मरणास्वामी पुन्हा जिवंतपणा स्वामी भक्तीने उदास करता ओ जीवितासून डोई सर्वांची काल सुखा समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुर्रागा सवतेला आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेच्या विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे मये सांगाती भगेम देवदूत आनी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असिजो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गो आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमनान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी देवाच्या कृपेन भरून जेजूची शुभवार्ता रांक प्रगट करूंक जाय कृपानी आदार जेजूच्या मागण्या मुखार मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेश्वरा सरबायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागने आमच्या सुनंदरा जेजू क्रिस्तीचे आनी पुर्वजनांत रेखतेल्यांक आमकां उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटे आनी सराकदांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पय सभेच्या भोंवताचेर दीस घाल. तुज्या कुशार माने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ चेतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे
हो जावन आसा जेजू देवाची सळे संसाराचे पाप करता ती सळेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी तुवें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हो केलो म्हाका कावय ताणेलो म्हाका पियेव दिले दयेन आनी प्रीती म्हाका सगळे तयार केला हांवें रास सर्गीचे स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव निराशी आसता आशा दाखय बंदेत आसता म्हजी भेट केली दयेन आनी प्रीती म्हाका सगळे तयार केला हांवें रास सर्गीचे स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. उक्तो आसतो म्हाका दिसयले परको आसतो तुमी बिडार दिले दयेन आनी प्रीतीन म्हाका सगळे तयार केला हांवें रास सर्गीचे स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केले तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान पुना जिवंतपणान वांटो मेळ्ळा तर जें कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितान सदां निसर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळाचें कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. खापजीन फ्रांत एक आपुरबायची सेवा दिवन आसा माध्यम क्षेत्रांत बायबल दीस पडतो बायबल तुमी खंय गेले जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा घरा घरांनी भोव आपुरबाय तरान कलरफुली विणलेलो दीस पडतो बायबल आनी हातूंत आपुरबायेचे नियाळ दिल्लो जावन आसा
देवाचें उतर आसूं नियाळ देवाचें उतर सगळें बोवापुरबाय तरान दिल्लें जावन आसा आनी सेकेल कोणें सकडी नांवां दिल्लीं जावन आसा की तांच्या जल्मा दिसाचे ह्या मरणाचे उडास काण तांचे सगळीं नांवां थंय लिखिल्लीं जावन आसात आनी तांचे खातीर मागचें जावन आसा. आनी बायबल डायरी आमी पाद्रीपेच्या पेस्ता दीस तुमकां दी जाय म्हण चिंतिल्लें पूण त्या दीस आमचें जावना. पूण आज आमकां ती बायबल डायरी पावत जाल्या आनी ती बायबल डायरी आमचे मिसांव देवाच्या व्हरत्या उतरा वयर आमी होंदोन हेरांक तें वांटच्याक जावन आसा. आनी आमचें काम कितें मोगाचें न्हू फकत ती एक डायरी व्हरचें न्ही सगळ्या तुमच्या कुटुंबांनी ही डायरी आसचे बरी पळोवचें तुमचें काम. कांय चड ताका कर्ज जायना. आमी मिसांवांचें काम म्हणटा आसतना देवाचें उतर परगट न्ही करूंक गो. नागालँड मिझोराम त्रिपुराक आनी आमकां वचोंक जावचें ना. युगांडा गाना आनी आमकां वचोंक जावचें ना. ताच्या बदलाक आमच्या कुटुंबांनी हो दीस पडतो बायबल आसा जाय मोगाचें न्हू. त्या खातीर तुमच्या हर एकल्याच्या घरांत एक न्ही तुमच्या कुटुंबाक म्हणून 10 मणी तुमी व्हरन ते दिवंक जाय. आतां हांव अशें फाल्यां चेतन म्हणटना हांवें लेख घाले आमच्या कुटुंबान कितलीं जाणां आसात काय म्हण ताका सगळें घेवन हांव दितालो. पयशे दिवन दिनासर हांव ते देव पळयतालो देव दितालो आमकां ते कांय बेना. तुमकां ताचें मोल काण घेवन जाता काण घेया एक दोळो तुमकां अशें गिफ्ट करूंक आसा तें करा. खंयचें हाडना तें गिफ्ट दिवच्या बदलाक मोगाचें न्हू हें देवाचें उतर गिफ्ट दिया आनी तें वर्तेपणांत तांच्या घरा राज करतलें सगळें 365 days तें जियेतलें. आनी त्या खातीर बायबल डायरी ताका आज ताची उक्तावण जातली. आमचेच मानदीक बाप रॉकी डिकुना वडील बाप आमच्या सांगात आसात. फ्रा सिप्रियान फ्रा डॉल्पी आनी फ्रा चेतन आमचे ह्या बायबल डायरीचे रुवारी जावन आसात आनी मुखार येवन ह्या बायबल डायरीची उक्तावण करीचे म्हण हांव विनंती करतां. आतां हांव उलो दितां ही डायरी उक्तावण करच्या खातीर मानदीक बाप रॉकी आनी बाप सिप्रियान बाप डॉल्पी आनी बाप चेतन तुमी मुखार येवचें हाची उक्तावण करची. भाऊ भयणीनो देव बरो दीस दिवं तुमकां. बायबल डायरी विशयन ते दोळस फादर रिचर्ड क्वाड्रस आनी तुमकां सांगलें. हांव तांणी कितें सांगूंक नातलें तें एका मिनटान सांगून आखेर करता. सक्कड वस्तूंक मोल चडलां पूण 5 वर्सां जावन बायबल डायरीक मोल चडोवना. 150 रुपया आसा. हाजी पानां 100 पानां चड जाल्यांत ह्या पोटी 608 पानां आसात जाल्यार मोल चडोवंक ना 150 रुपया. मोला खातीर न्ही बगाराचे भितर लिपलां ती ग्रेस्त काय आटापल्या तें दिरवें तें आमी हरयेकल्यान आपणायजें. म्हाका एक म्हज्या पेल्याक एक शेजाराक एक सैऱ्या दैऱ्यांक एक अशें हें देवाचें उतर हरयेकल्याक पावचे बरी करची जबाबदारी आमची जावन आसा. आनी फाटल्या वर्सांनी तुमी दिल्लो पाटिंबो आनी सहकार पळोवन म्हाका कांयच दुबाव ना. हे दैवीक काकुळतो हांगासर मुखार आसा. दैवीक काकुळतो मंदिरांत असलो एक वावर चलतना कापुचिनांनी असली सेवा अर्पितना खंडीत जावन हर एकल्याक हे पावतले म्हणून हांगासर आज थोड्योच प्रतियो आसात. पूण मुखल्या शुक्रारा ह्या हेर दिसांनी तुमी येवन घेवयेत. खंडीत जावन हांगासर प्रेसांत सांतान फ्रायरींत खंयच्या कापुचीन घरांत तुमकां घेवयेत. पूण ताचे की चिक्केशे वेगळी संगत तुमकां हांव सांगतां. आमी एक मिसांव हातीन घेवयेत. कोणीय एकल्यान 25 या 50 प्रत्यो घेवन वांटची एक सेवा करियेत. तशें 10, 25, 50 प्रत्यो घेतल्यार मोल तुमकां उणें जातलें. कोण आपणाक ही सेवा करूंक मोन आसा हे मिसांव करूंक मोन आसा आमचे संघ संस्थे जाल्यार येवण्णी फिरगजेंत कोणायकी करूंक मोन आसल्यार तांणी 150 रुपया दिवची गरज ना. 125 मात दिल्यार पुरो. 25 रुपया तुमकां तुमी कोणाक जाय तें दिया मिसांवाक ह्या दुबळ्यांक आनी कोणाक. पूण आमची एकच इच्छा जावन आसा चडान चड हाच्यो प्रतियो वांटून वसाजे लोकांक देवाचें उतार मेळाजे आनी अशें दैवीक काकुळतरये कडेन पासारीजे आनी कापुचिनांचो हो स्पिरीट मिसांव स्पिरीट हरये कडेन वसाजे. तुमी आमचे सहभागेली
आमचे भागीदार सांगाता कोलॅबोरेटर्स हें काम वो ही सेवा करच्यांत तुमकां समेस्तांका स्वागत आसा. आनी आयच्या दिसा ही बायबल डायरी दिसपडतो बायबल कापुचिनांचो उक्तावण करूंक अवकाश दिल्ल्या दैवीक काकुळत मंदिराच्या समेस्तांक उक्तावण केल्ल्या वडील बापांक तशेंच सांगासर रेतीर दिवंक आयिल्ल्या फादर डॉल्पी आनी फादर सिप्रियन आनी रेतीर मंदिराचो इन्चार्ज फादर रिचर्ड क्वाड्रस आनी तुमकां समेस्तांक एकाच उतरान धन्यवाद. देवाचें उतार वाडोवन दी, चडोवन दी, प्रसारोवन दी आनी आमची देणगी तांकां आसूं दी. देव बरें करूं. प्रसांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. कळत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. ओसा प्रसांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. काळत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. दाता तुमकां शेतान मोच्या वावराक तुमी तयार रावा. सर्गा बांद्रा शेळयांक मोच्या मोगान तुमी पावोया. ओसा प्रसांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. काळत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. ओसा प्रसांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. काळत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. प्रसार करा संदेश मोसो, संदेश करो सेवेचो. मनशा काळजांक पेटोवंक उजो तो मोगाचो. ओसा प्रसांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. काळत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. ओसा प्रसांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. काळत्या काळजान दुर्बळ जिणेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. मोगळ पुता सोवे आमकां आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.